बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आयज आमी आमच्या गोंयांत लोकसंपर्क साधनाचो दीस पाळटा. आयच्या सर्वधर्माचो विशय आपोयली जायतीं पूण वेंचून काडलेली थोडी. सगल्यांक आमकां देवान आपल्या जेवणा मेजार बसून एक फामील कशी जेवंक आपयल्या. एका दिसा ह्या सासणीक परिवारांत आनी एकवटूंक होच देवाचो आवडो आनी होच जावंक जाय आमचो हेतू. हो हेतू साकार करूंक देवान आमकां तरेकवार आपोवणी दिल्या. ही आपोवणी विस्वाशीपणान शांती पावोवंक लोकसंपर्क साधना आमकां आदार दितात. आयज जेन्ना आमी लोकसंपर्क साधनाचो दीस पाळटा तेन्ना आमी ही साधना बरे तरेन वापरून आमकां दिल्लो वावर देवाक मानता ते पळय शांती पावोवंक हे मिसाचे भेटेन देवा लागीं मागतना महादोर प्रांतान लोकसंपर्क साधनाच्या खात्यान वावुरतल्या पासतूय मागुया. हे पवित्र रितीन फावतेपणी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून हे प्राचिताचे रितीन भाग घेवया. दोनिया देवा, तुवें आमकां तरेकवार वावरांतल्यान तुका महिमा जोडूंक आपयल्या. लोकसंपर्क साधनाच्या आदारान आमी आमचो वावर अदीक फुडारीक करूंक जातालो, पूण आमी आळसायेक लागून वो आमकां त्रास पडटात म्हूण वो दुसऱ्यांचो आदार मागूंक पडटा म्हूण वो कसली ना कसली निभां दिवून लोकसंपर्क साधनाचो वापर करूं आनी हे तरेन आमचो वावर अदीक फळादीक जावंक. त्या खातीर आमी तुजे लागीं भोगसणे मागता. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सांगातान महिमा गावया. Oh
मागया. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुका मानतात तसले कोरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अंतरे आनी सदांच त्यो शांती पावोवंक आमकां करपाक. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तोच खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचून. त्या पर्वतार दोलबारांचो सर्वेस्पूर सगल्या पोरजांक बऱ्या बऱ्या जिनसांच्या एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो बांदतलो. सामार बामार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी घालून काडलेलो तरेतरेचो सोरो त्या पर्वतार सगल्या लोकांचेर पडलेलो आसा तो दुखींचो पर्दो तो काडून उडयतलो आनी सगलीं राष्ट्रां पांगरून दवरता ते मरणाचे चेदोर पिंजतलो. सासणाक मरणाचो भस्म करतलो आनी सगल्याच्या पोल्यांचेर दुखां व्हांवतात ती दोनी सर्वेस्पूर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वीचेर आपले पोरजेची लॉस तो पयस करतलो, कित्याक सर्वेस्परान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटली, पळयात हो आमचो देव, आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पूर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलेलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेचे उलास सोडटा आनी संतोषपुरीत जाता. सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी झार तुजी चोरवना, थंय म्हाका विसोत दिताय. थंड उदका सोरी पावयताय, थंय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत कोड्ड्यान हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कुंक्या सयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. जबाब. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दमदमीत माथ्यार तेल घालताय. बोळेपण करपाक दिसान दीस घोशघोशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, ओचीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलेलें चिठी वेलें वाचो. बाबा भयणीनो, दुर्बळ तसो व्हड गिरेस्त कसो जिवंक हांव जाणा. कसलेय परिस्थितींत आनी खंयसरूय आसूं, उपाशी रावूंक वो पोटभर जेवूंक खावूंक, सुखोळांत व दुखोळांत जेवूंक, कित्याकूय हांव तयार. म्हाका बळ दिता ताच्या आदारान हांव सगळें करूंक शकता. तरी म्हज्या हुस्क्या खंतींनी वांटो घेवन तुमी बरी कोरणी केली. म्हजो देव आपल्या व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्ता सवें तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो.
देवाक आमच्या बापाक सासनाच्या सासनाक मोहिमा. आमेन. देवाचे उतर. देवाचे वडगुलां. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. वर्तो बाप जेजूचो, मोहिमेवंत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडावूं, तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बरवसो उगडापो तुमकां जावं. सर्वेस्पराक जय. सुरेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वडकमान. मोहिमा तुका सुनिया. जेजू नव्यान लोकां लागीं वोपारांनी उलोवंक लागलो. आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केल्ल्या एका राजा परी सर्गींचें राज. लग्नाक सांगलोल्यांक आपोवन हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले, पूण ते येयना जाले. आनीक फावट दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हटलें, आपयलेल्यांक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा, म्हजे पाडे आनी दुसरीं जनावरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां, जेवणाक या. पूण ताणीन बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या भाटान, दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. गेरांनी चाकऱ्यांक धरले, तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागाभरीत जालो आनी आपलीं लश्करां धाडून त्या प्राण घातक्यांचो भस्म केलो आनी तांचो नगोर लासून उडयलो. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तयार तर आसा, पूण आपयलेल्यांक तें फावना जालें. देखून तुमी रस्त्यांच्या नाकांचेर वचात आनी तुमकां मेळटात तितल्यायकू लग्नाक आपोवन हाडात. आनी वाटां किट्यांतल्यान वचून आपणाक मेल्लीं तितल्यायकू बऱ्यान तशेंच वायटान चाकरांनी जमयलीं. लग्नाचो वस्रो सोयऱ्यांनी व्हरलो. जेवणाक बसल्यांक पळयता फुडें राजा भितर येत जाल्यार लग्नाची न्हेसोण घालिनासतना थंय आसलेल्या एका मनशाक ताणें देखलो. ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचें आंगोस न्हेसोनासतना तूं हांगा कसो भितर सरलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखान भायर उडय. थंय सगळीं रुडोन कोत्तेलीं आनी दाग किर्ली तोली, कित्याक आपयलीं जायतीं पूण विचून काडलोलीं थोडीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भयणी भावांनो, आयचो सेवा धर्म आनी अदीक करून आयचो शुभ वर्तमान समजून घेवंक आमकां कांय वस्तूंची गरज आसा. पयले सुवातेर पवित्र पुस्तकाच्या दिसांनी इस्रायलाची समाज कशे भाशेन आसली काय, तातूंतलो लोक चड करून शेतकामती आनी गोरवां राखणे आसा. गरीब लोक आसलो चड आनी चड. सदांच तांकां पोटभर जेवण मेळनासलें. तांची जमीनूय सगळी बरी नासली. हडपां, फातर, कोस, बरी पळय जमीन आसली ती गिरेस्त लोकां कडेन आसली. पाटकार आमी म्हणटा तांचे कडेन आसले आनी ते दुसऱ्यांक कामाक लायताले. एक काणी आसली जुदेवा मदें की जेन्ना देवान हो संवसार वचलो ताचे कडेन 3-4 व्हडलीं बॉक्सां, कंटेनर्स आसले फातरांचे. ह्या 3 बॉक्सां ताणें इस्रायल देशान उडयलीं आनी एक बॉक्स फातरांचे दुसऱ्या भागाक संवसाराचे. तर आयज पुत्यान जरी तर आमी इस्रायल देशांत गेल्यार
जायते जायते फातोर दिश्टी पडटात, दोंगर आनी फातोर, तशी तांची जमीन. आनी असले जमीन हे शेतकामती काम करताले. कांटे, फातोर, बरी जमीन न्हय हे रोवपाक. वरांची वरां वतान तांकां काम करूंक जाय आसलें. आनी पीक सदांच बरें आसनासलें, पावसूय सदांच बरोबर पडनासलो. तो ही तांची परिस्थिती. आमी सुमार 5व्या शेंकड्यान आसा जेन्ना आयचे पयले वाचप बरयलेलें आमकां मेळटा. आमी ह्या काळाक म्हणटा जो 7व्या शेंकड्यान सुरू जाल्लो प्रवाद्यांचो काळ, तो 5वो शेंकडो जेजू येवच्या आदीं, अपोकलिप्टीक टायम्स. एक असलो काळ जेन्ना लोक आशोन रावतालो की देव तांचे मदें येतलो, सुरवंडार येतलो आनी तांकां आदार दितलो. आनी असल्या काळान लोकांक बरें बरें जेवण खाण मेवतलें. त्या पयल्या वाचपान इसायास प्रवाद्याच्या आमी आयकलां देव तुमकां एक मेज तयार करतलो, हातून बरो सोरो, बरें मांस, बरें खावन जेवन मेवतलें. कोण दितलो एक? सर्वेस्पर देव. म्हणजे लोकां मदें ही भावना आसली त्या तेंपार. तेंचे मदें तेदनाचो संवसार, हिब्रू भाशेन ते म्हणटाले ओलाम आजे, जो काल ती रावताली. आनी जो काल हो जो संवसार जो देव घडून हाडटलो, नवो संवसार, ताका म्हणटाली ओलाम आबा, देवाचो संवसार. तर ही चिंतना आमच्या मनान आसूंक जाय आयचो शुभ वर्तमान समजून घेवंक. तो लोक आशेन रावतलो केन्ना देव हे मेज तयार करतलो, केन्ना तांकां बरें बरें खाण जेवंक मेवतलें. हो नवो संवसार जो देव घडून हाडटलो ताका कांय गूण आसले. पयलो गूण आसलो खुशालकाय, जॉय. दुसरो गूण आसलो उदारपण, देव उदारपणी दितो. तिसरो गूण आसलो एकवट, वान्नस. आनी चवथो गूण आसलो इश्टागत. तर हो नवो संवसार जो देव घडून हाडटलो आपल्या पुता वरवीं, जेजू वरवीं, ह्या नव्या संवसारान हे गूण, 4 मुखेल गूण आसतले. खुशालकाय. आदल्या संवसारांनी खुशालकाय नासली. उदारपण, देव दितलो तांकां, देव तांकां राखतलो, सांबाळटलो. तेच परी इश्टागत एकामेका मदें, एकवट, एकचार, वान्नस, फ्रेंडशीप. तर हे 4 गूण ह्या नव्या संवसाराचे. म्हणजे आदलो संवसार बदलून देव आपल्या पुता जेजू वरवीं एक नवी प्रितूम आनी एक नवो संवसार घडून हाडटलो. आयचे ओपारीन जेन्ना आमी ओपार वाचता आमच्या मनांत जायते प्रश्न येतले. समजोवपाक इतली सोंपी न्हय ही ओपार. स्वर्गींचे राज जेजू म्हणटा एका राजा सारकें जो आपल्या पुताच्या लग्नाक निमंत्रण धाडटा. पयलो कोणाक धाडटा? आतां आमी समजुया ही ओपार. पयलो धाडटा प्रवाद्यांक. पूण प्रवाद्यांक ते आयकनात, तांकां जिवेशी मारतात, भायर आयतात. दुसरो लोक तांकांय ते आयकनात. तांकां वेळ ना. एकलो आपल्या कामाक वेता, दुसरो आपल्या शेतान वेता, तांकां वेळ ना. देव नवें करूंक वेता पूण तांकां आपल्या आदल्या संवसारान रावंक जाय. नवें नाका, कांय बदलूंक नाका. तिसरे तरेचे चाकोर देव धाडटा ते आपोसल,
पिचून काडलेले मनीस हे देवाचे उतर परगडटात आनी एक नवो संवसार भरून हाडटात. मोगान इश्टानो, ही वपार आयकता आसतना अवचितूच मोदे आमी आयकता जेन्ना हो लोक आपयलोलो लोक येयना, राजा वेता आनी तांचे शाराक उजो लायता. म्हणटा आनी कितें हें माथ्योवान घालना. जेन्ना माथ्यो आपलो शुवर्तमान बरयतालो सुमार 70व्या वर्सा जेरुसलेमाक उजो लायलोलो रोमकारांनी. लासलेलें देशांत तांचें देव मंदीर चुरो केलो आनी माथ्यो दाखोवंक सोदता चोय म्हणटा तुमी देवाक आयकोंक ना, त्या पासत देव तुमकां खास लायता. पूण खरें म्हटल्यार देव कोणाक खास लायता? जे वायट आमचेर येता तें आमी चाळना आमच्या कोन्या वरवीं. देव आमचो मोग करता, हें आमी सदांच समजून घेवंक जाय. देव आमकां खास लायना, हो नवो रोग जो आमच्या संवसारान येयला हो देवान धाडून काय आमच्या पातकामाचो न्हय ना, अशें ना. आमी बेपरवा केली, आमी हो संवसार बेश्टायला, इबाडला आनी असलें वायट आमचे मदें हाडलें. फुडें आमी ओपारीन आयकता की जेन्ना आपयलोलो लोक येवंक ना, राजा म्हणटा वचात सगल्याक आनी गरिबांक, सगल्यांक खोट्यांक कुड्ड्यांक असल्यांक हाडात आनी घर बदता. आनी राजा येता आनी एकल्याक चयता ताणें लग्नाचें आंगवस्त्र घालूंक ना. ताका म्हणटा हें कितें? आनी तो कांय म्हणना, त्या पासत ताका बांदता आनी भायर उडयता. हाची समजणी कितें जाता? हाची समजणी अशी, ही एक आनी ओपार जेजूची. हातून आमकां जेजू सांगूंक सोदता, जरी तर तुमी म्हजो पाटलाव केला क्रिस्तांव जाल्यांत, आतां तुमचे मदें अंतर ना. तुमी सगळीं एक, तुमी सगळीं भाव भयणी इश्ट, जात कात रोम कांयच ना. तुमी सगळीं एक. हांवें तुमकां एक केला आनी क्रिस्तांव जावनूय आतां तुमी एक नवी न्हेसोण न्हेसोंक जायी बावतिस्मा वरवीं. एक नवें जिवीत हाल्लें न्हय, तें गेलें. अंतर आतां कोणाचेच भितर ना. क्रिस्तांवांनी हें काडून उडोवंक जाय. एकवट, एकचार. ह्या पासत जरी तर तूं तयार नाय ह्या नव्या संवसारान येवंक आनी फसान तुका कोणें हाडला, सोडून वच. तूं जेजूचो शिश जावंक तुका कसलोच अधिकार ना. जरी तर तूं क्रिस्तांव, तुवें तुजें जिवीत बदलूंक जाय. आतां तुवें क्रिस्ताक न्हेसूंक जावो. तुजें न्हेसोण जावंक जाय क्रिस्तांवपणाची. तर मोगाल इश्टानो, आयचो आयतार आमकां तुका आनी म्हाका आपयता ह्यो वस्तू समजून घेवंक आमच्या जिवितांत. जेजून आपल्या मरणान पुनर्जिवनपणा वरवीं एक नवो संवसार करून हाडला. ह्या नव्या संवसारांत जेजू खुशालकाय, एकचार, एकवट, शांती, इश्टागत असल्यो वस्तू आमकां दिल्या. असलें नवें जिवीत जिवन शुभ वर्तमानाचेर आमचो भोवाट धरूंक आयज ह्या मिसान आमी जेजूची कृपा आनी पॉल मागुया. आमेन. उबी रावन आमचो भोवाट प्रकट करुया. सत मानता देवाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या ह्या सुदाच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेंत समावलो, आंकवार मुलींत हांव जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें पोस सोंसले, ताका कुसा सोडलो, तो मेलो आनी ताका लिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा तो शिरून जालो, स्वर्गात चडलो, सोदार देवा बापाच्या उजव्यार बसला, थंय थांबची आनी मेल्ल्यांची मुंचमी करून घेतलो. स्वतमातना पवित्र आत्म्यान कातोलीक रवी सुबेक भक्तांचो एकठांय, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जोडमोड, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बाप साहेबान लिस्बानी आनी याज्ञिकांनी देवाक विस्वाशी रावून आपलें जिवीत आनी आपुणें देवाचे मोहिमेक भेटोवंक तांकां देवाचो आदार मागुया.
आमच्या सरकारांनी फुडाऱ्यांनी उपकारी मनान आनी खालतीकायेन पोरजेची सेवा करूंक आनी लोकसंपर्क साधना वरवीं बरेपण शेपडावंक आनी उदर दोत हाडूंक वावरूंक तांकां देवाचो आदार आनी स्फूर्ती मागली. जेजूच्या नांवान बाबा, आपणे कोता तुका. आमी लोकसंपर्क साधना वापरतना वायटव्यो वस्तू पयस करून फकत बऱ्यो खबरो, एकामेकाक आदार जातल्यो खबरो, आपल्याचो तसोच दुसऱ्यांचो मान सांबाळून एकामेकाक बरी बूद आनी माहिती दिवंक वापरूंक देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोता तुका. आमच्या महादोन प्रांतीक लोकसंपर्क साधनाच्या खात्या वरवीं जायते बरेपण आमचे पवित्र सभेन तशें हेरां बाबा भयणांक मेळून ह्या खात्यान वावतल्या पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोता भोव दयाल बापा, तुजे विचून काडलेले पोरजेचो तूं खेरीत मोग कोत्ताय. हेच पोरजेची ही थोडी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती आमकां तुजे खोशे प्रमाणे फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या भावा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुजें आत्माचें बलिदान आपल्या मानान आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सुर्गींच्या आनंदाक पावय ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवास सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काली आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जोड नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखली आमा समेस्तांक जिवीत आसनाची. आपल्या मोहिमेवंत सर प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सोडींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगातीन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस्ट मरण सोंसुपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसान दिलो आनी उठले. हो तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे कसत समोरची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटली, तुमी समेस घेयात आनी आंतरें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें भोगसणें मेरचें तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवप. हें म्हज्या उगडासाक करात. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुझे पवित्र सुबेचो उगडास आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवनी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडयो. पुनर्जीवनपणाचो बोरमोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्ता तुजें परचरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिचो पती बागेवन धरून दोता आनी सर्व काली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां मातो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजभक्ती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दीश घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका आयकोठांत सांबाळ.
जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनात सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप कातरे आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कातरे आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कातरे आमकां शांती दी. वो जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा. शेलयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुदारली. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच पुत्रान म्हाका भलायकी दितली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविताक आमकां सांग. प्रार्थूया. मोहिमेवंत देवा आमच्या बाबा, जेजूच्या अमोलीक खुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक अदीक संपूर्णायेन ताच्या देव सैबांत आमकां वांटोदी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोमे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गुणकार. Deus